रेंव काडपाचो व्यवसाय फुडल्या म्हयन्यामेरेन खंय कायदेशीर जातलो. मुख्यमंत्री पार्सेकार हे उलयला. एप्रिलाच्या निमण्या आठवड्यान वा मे म्हयन्यान रेंव काडपाचो व्यवसाय कायदेशीर जावंक शकतलो म्हण पार्सेकारान मिडियाक सांगले. पेडण्या एका कार्यावळी उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान निर्बंध घाल्ल्यान सध्या रेंव काडपाक मान्यताय ना. गोंयांत तिसवाडी आनी पेडण्या सारकिल्या कितल्याशाच वाठारांनी सध्या बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चल्लां. मुख्यमंत्री पार्सेकारूय हें मान्य करता. चोरयां काडिल्ल्या रेंवेचेर सरकाराक कांयच येनावळ मेळना. ते भायर रेंवेक उजो पेटला म्हूण सरकार हो धंदो जाता तितल्या बेगीन कायदेशीर करपाक सोदता. रेंव लिगलायज करून लायसन्सां दिवपाच्या तयारेन आसा. जालें की हांव सांगता. सर केन्ना जातलें हें आतां हे एप्रील मे समजलें. पूण ते हे बेकायदेशीर जाल्ला पळय ते लिगलायज करता. सर लिगलायज करता आसतना खंयचे गोश्टी प्रामुख्यान घेतले आसात? पर्यावरण हे पेड्यार जावचें ना आनी आवश्यक आसा ती गरजे प्रमाणे मेळटली. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. गोंयचे चडशे साहित्य कोंकणी वा मराठीन ह्या दोनूय भाशांनी गोंयकारांक एकठांय हाडपाक जाय म्हूण कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू वाघ उलयलो. पणजे कला अकादमीन गोमंत शारदा पुरस्कार भेटोवपाच्या कार्यावळीन विष्णू उलयतालो. प्राचार्य गोपाळराव मयेकाराक हो पुरस्कार भेटलो. गोव्याच्या ज्ञानगंगेला दोन किनारे आहेत. यातला एक किनारा कोकणीचा आहे आणि दुसरा किनारा हा मराठीचा आहे. याच्या मधून आमची ज्ञानगंगा वाहते आहे. आमची अशी इच्छा आहे की ज्याला इच्छा असेल त्याने कुठल्याही किनाऱ्यावरती जावं, वाटलं तर या किनाऱ्यावरून इथे यावं, त्या किनाऱ्यावरून तिथे जावं, पण पाणी जे आहे ते पाणी तर निर्मळच आहे, पाणी गोयकारपणाचं आहे आणि पाणी सर्वांना एकत्र आणणार आहे. ज्ञानेश्वरांनी काय उपमा द्यावी? साहित्य आणि शांती त्या दोघांचं नातं आहे. साहित्य मनाला आनंद देतं, पण मनाला शांती कोण देतं? विचाराचा प्रभाव मनाला शांती देणं आहे, साहित्याचा प्रभाव मनाला आनंद देणं आहे. दोन 2016 अंडर-16 फुटबॉल चॅम्पियनशीप सर्तीच्या आयोजना खातीर भारताची तयारी चल्ल्या. सर्तीच्या आयोजनाक भारतानूय प्रस्ताव घाल्ल्यान आशियाई फुटबॉल महासंघाची टीम सध्या गोंयान फुटबॉल स्टेडियमाची पळोवणी करता. आयतारा हे टीमीन गोंयान येवन वास्को टिळक मैदान आनी फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमाचें इन्स्पेक्शन केलें. सप्टेंबर 2016 ही सर्त जावपाची आसा. कतार आनी इराणानूय ह्या सर्तीच्या आयोजनाक प्रस्ताव घाला. आशियाई फुटबॉल महासंघाच्या टीमीन आयतारा गोंयच्या 2 फुटबॉल स्टेडियमांचें इन्स्पेक्शन केलें. सप्टेंबर 2016 16 वर्सां सकयली AFC फुटबॉल सर्त जावपाची आसा. ते फाटभुंयेर भारत जर ही सर्त आयोजीत करता जाल्यार गोंयांतूय कांय मॅची जावंक शकतात. ताका लागून ह्या टीमीन हें इन्स्पेक्शन केलें. कतार आनी इराणय सर्त आयोजीत करपाक दावेदार आसात. This is a bidding inspection for the Under-16 Asian Football Confederation Championship on 2016. India is one of the 3 bidding nations with Qatar and Iran. And Goa is one of the 2 bidding cities in the country to become a host of the venue if India is selected. The tournament will be in September 2016 and it's actually the final stage of the qualifiers of the Asian continent for the FIFA Under-17 World Cup. That's going to be played here in India. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.